नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। गोवा डेरींत भायल्या भायर पर्सनल कमिशनाचो डील करताना एमडी नवसो सावंत कॅमेरा ट्रॅपांत। डेरीचो चेअरमॅन माधव सहकारी म्हणटा तांचे स्टिंग, नवसो म्हणटा कारस्थान। कारवारचो आमदार सतीश सैलान गोयच्या मायन्स एसआयटीच्या समन्साचेर मारली कूस। दुसरे वटेन 48 मायनिंग आंदोलकांच्या अटकपूर्व जामिनाचो निकाल बुधवारा। ओल्ड गोवा बायपासार डेब्रीचे केशींत हायवे ऑथॉरिटी आनी केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाक व्हडल्या हायकोर्टांत। हायवे बांदूंक डेब्री उपकरता काय कितें, कोर्ट मागता जाप। सांताक्रूज 24 वरां भितर प्रुडंट इम्पॅक्ट। पंचायतीन शेतांत कोयर पुरूंक मारिल्ले फोंड पुरयले। सरपंच म्हणटा साळगांवा प्लांटार कोयर घेनात, विलो खंय लावपाचो। गोवा मेडिकल कॉलेजींतली दोन्ही कॅन्टीनां बंद। एफडीएन धाड घालून केली कारवाय। पेशंटांक हायजिनीक खाण जेवण मेळना, किचन नितळ ना म्हणून कंप्लेन। दलित आंदोलनाच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीचो देशभर प्रतिकात्मक उपास। दिल्ली राहुल गांधीचे जाल्यार पणजे आझाद मैदानाचेर काँग्रेसवाले दनपारां बसले उपासाक। आनी येरादारी कायदो मोडटल्यांकडच्यान क्रेडिट डेबिट कार्डा वरवीं तालां वसूल करपाची तयारी। बाकीच्यो फॅसिलिटी डिजिटल, हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटींग टेंडर। गोवा डेरींत पर्सनल कमिशनाचे स्कॅम एक्सपोज। डेरीचो चेअरमॅन माधव सहकारीनूच स्वता खंय एमडीच्या ह्या डिलाचो एक्सपोजे केला। फिलपॅक मशीनाचेर कमिशन खाता म्हणून एमडी नवसो सावंताचेर आरोप। ताका डील करतना कॅमेरार लायव्ह धरला म्हणून सहकारी मिडियाक सांगता। सहकारीन मिडियाक आपोवन एक्सपोजेची म्हायती दिली। नवसो म्हणटा हें कारस्थान, असलें कांयच जाल्लें ना। प्रुडंट इतलो तेंप होच कारबार एक्सपोज करताले। एमडीच्या डीलाची फुटेज खंय कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्राराक दितले। माझ्या अंदाजाने 10-15 लाख म्हणतो 10-15 लाख लावून कोण असले करता रे। माझो स्पष्ट आरोप आसा एमडी इज हँड्स अँड हे म्हणटा तसो विथ द पीपल टू मेक मनी। आणि आम्ही तुमकां आतां हे प्रूफ दिल्लें आसा। द सेम प्रूफ आय वील हँड ओवर टू द रजिस्ट्रार। जबाबदार एमडीचो सगळ्याक 100% एमडी कितले फ्रॉड आसतलो तो फाटीच्या पेपरारूच आयला 30-40 लाख रुपया एका मशिनाक 3-4 आनी कॅटलपिडाक कितलो तो आय कॅनॉट कॅल्कुलेट। ताका कॅल्कुलेट करतलो जाल्यार म्हाका दिसता बरेच मशिनरी जाय। कित्याक आमी वी हॅव टू सी कंपॅरेटिव्ह प्रायसीस दुसरे युनियन्स दुसरे हेजे भागांत आमचे तेचेर कितले चार्जीस चड केल्या हें सगळें आमी पळोवपाक जाय। नवसो म्हणटा तो खंयचेय इन्क्वायरीक तयार। आरोप जाला तो सारको न्ही। हांव खंयचेय इन्क्वायरीक तयार आहा। हांव खंयच्याच टेंडर प्रोसेसान बी भाग घेयना, एमडी नात्यान घेयना। कमिटी फॉर्म केल्ली आसता आनी हांव म्हाजो कसलोच जर इन्क्वायरी करता 5 वर्सांची न्हय, गेल्या 10 वर्सांची सुद्दां करून इन्क्वायरी 10 वर्सांची करून कोण खरें उलयता की कोण खोटें उलयता तें कळटलें मागीर। त्याच बरोबर म्हाजेर जे आरोप केल्या ते हांव सगळे फेटाळून लायता। कित्याक आज आमची संचालक मंडळाची खास सभा आसली आनी ते खास सभेन एक विशय आसलो आमचे संचालक विजय कुमार पाटील हांकां अपात्र करपाचो। आनी आमी वेवस्थीत प्रोसिजर करून म्हाजें कितें आसलें तें बोर्डा फुडें दवरलें आनी तांकां अपात्र की अपात्र करचो न्हू हें बोर्डाचें काम। बोर्डान त्या नुसार विजय कुमार पाटील हाका गोवा दूध संघाचो संचालक म्हणून अपात्र केल्लो आसा आनी ताजो हो कदाचित म्हाजेर राग काडूं शकता। म्हाज्या तर खंयच हितूर येना, म्हाजें खंयसरूच इन्वॉल्वमेंट ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। ओल्ड गोवा बायपासार डेब्री उडोवपाच्या केशींत आतां निमाणें नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आनी केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाक कोर्टांत ओडल्यात। हायकोर्टान याचिकादाराक दोगांकय पार्टी कर म्हणून सांगलां। हो हायवे आनी बायपासार वडिल्ली डेब्री गोंयांत हायवे बांदूंक उपकरतली काय ना हें ह्या दोनूय पार्टी कडल्यान कोर्टाक स्पश्ट कळूंक जाय।
हायकोर्टान कितल्योश्योच ऑर्डरी दिवन जाल्यो तरी ओल्ड गोवा बायपासार बांदकामाची डेब्री उडोवपाचें काम दोळ्या आड चालूच. हायवे पुलीस आनी पेट्रोलिंगूय फेल. सरकार कांयच करपाक पावलो ना. एक्टिव्हिस्टान आतां अवमान याचिका घाल्या. गोंय सरकारा कडेन ह्या डेब्रीचो विलो लावंक यंत्रणा आनी जागो नाशिल्ल्यान डेब्री हाडून बायपासार उडयतात म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण. नॅशनल हायवे अथॉरिटी आनी केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाक ह्या याचिकेन पार्टी करची म्हूण हायकोर्टान याचिकादाराक सांगला. हे हायवे आनी बायपासार उडयल्ली डेब्री गोंयान हायवे बांदपाक उपयोगी पडटली काय ना हे ह्या दोनूय पार्टी कडच्यान कोर्टाक कळिल्ले जाय. कन्स्ट्रक्शन डेब्रीचो विलो खंय आनी कसो लाव येता ताचेर हायवे अथॉरिटी आनी केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाची कोर्टाक जाप जाय. कोर्टान केस 2 सप्तक फुडें धुकल्ल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. कारवारचो आमदार सतीश सैलान गोयचे एसआयटीच्या समन्साचेर कूस मारली. सोमारा आयलोच ना. मेन मायनिंग केशींत एसआयटीन ताका समन्स धाडिल्ले. आतां शुक्रारा हाजीर रावंक नवें समन्स काडलां. 2007 ते 12 मदीं गोंयांत जाल्ल्या मायनिंग वेव्हारांत ताची चवकशी जातली. कर्नाटकांत बेकायदेशीर मायनिंग केशींत हे पयलीं ताची चवकशी जाल्या. इतले मजगतीं 48 मायनिंग आंदोलकांच्या अटकपूर्व जामिनाचेर कोर्ट बुधवारा निकाल दितलो. घेऊ एक ब्रेक.